नमस्कार. तुम्ही पळयता आसतले की अख्ख्या गोंयभर आनी महाराष्ट्रभर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो. मोरजी बिचाचेर मिस हँडलिंग जाला. आमचे स्थानिक आणि आमचे शेजारचे सिंधुदुर्गाचे स्थानिक फॅमिली घेऊन येयलेले ते. सो त्यांच्या भितर दोगांच्या भितर दोनूय पार्टीक घेवन बसून तेंचे जे मिसअंडरस्टँडिंग जालो कितें जाल्लें ते दोगांचे कॉम्प्रोमायज करपाक आनी दोगांयनी हे ओके म्हटलें आनी कांय इशू ना. सो ह्यो हांगासरच स्टॉप जाला. म्हणजे अख्ख्या महाराष्ट्रान गोंयभर व्हिडिओ जो व्हायरल जाता की मिस हँडलिंग जाला म्हणून मोरजी बिचाचेर ते हांगाच स्टॉप जाला. कित्याक आमी पळयतात गोंया म्हणटात ते आमचें पर्यटन स्थळ आनी आमी भायले गोंयच्या भायल्यान कोणूय येयले सुद्दां जाल्यार आमी अतिथी देवो भव म्हणून तांकां वेलकम करतात. तशेंच ते आपले फॅमिलीक घेवन येयलेले. सो तांकां जे घटना घडल्या ताका लागून दिलगिरी व्यक्त करता आनी अशें फुडें घडचें न्हू म्हणून आमच्या भुरग्यांक हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आहा, कन्विन्स केल्लें आहा. आनी ते खंय ना खंय यंग यूथ यंग आसता तेन्ना ते खंय ना खंय मिसलीड जातात. पूण ते आमी खंय ना खंय तांकां अंडरस्टँडींग करूंक जाय. हे फुडें घडचें न्हू म्हणून आमकां म्हणजे आयज तांकांय धन्यवाद म्हणटा की तेंचे एंटायर सगळे फॅमिली मेंबर्स थंयसरले स्थानीक हयसर येयल्यात आनी आमच्या मदीं येवन अंडरस्टँडींग म्युच्युअल अंडरस्टँडींग करून हे कॉम्प्रोमायज केल्ले आहा आनी हो विशय हांगासरच सोंपलेलो आहा. ह्या विशया बद्दल म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय फोन केल्लो आसा ते हे मॅटर सॉल्व कर म्हणून. त्या प्रमाणे हे प्रॉब्लेम मॅटर हांगासर सॉल्व केलो आमी. धन्यवाद. काल जी घटना घडली रात्री आमच्या फॅमिलीसोबत आम्ही असताना आमच्याबरोबर जी मारहाण झाली त्याच्यानंतर जो काही इश्यू झाला, आज आम्ही आंदोलन जे केलं ते आंदोलन बघून आज आमदार साहेबांनी आम्हाला इथे बोलवलं. त्यांनी आमची चौकशी केली, काय झालं नक्की त्यांनी पूर्ण समजून घेतलं. समजून घेतल्यावर जी मुलं त्या घटनास्थळी होती ज्यांनी आमच्यावर मारामारी केली किंवा आमच्या लहान मुलांवर किंवा बायकांवर मारामारी केली त्या मुलांना बोलवून घेतलं. त्यांना आमच्या समोर समज दिली. समज देऊन त्यांनी आम्हाला पूर्ण सहकार्य करून त्या मुलांनी आमची माफी मागितली आणि प्रशासन एक 24 तासात किती फास्ट काम करू शकतं हे आम्हाला आमदार साहेबांनी करून दिलं.